20 तारखेर कोऑर्डिनेट्स केल्ले हिंगा जाग्यार मळो पाली विलेजान आणि आयज तेणी डिमार्केशन म्हणजे ते नीज गायले. आज आमकां हे लोकांक कळोन येता कितले तेजे एक्विजिशन जाता तें. हो म्हज्या मुखार आहा तो सामको मुखार आहा तो आनी म्हज्या फाटल्यान चोयल्यार ही सगळीं घरां तेंचे किचन आहा, टॉयलेट ब्लॉक आहा आणि 2 घरां सारकी हे रेल्वे ट्रॅकाचे डबल ट्रॅकाचे लायन तेजी वयता. आता ही लायन दाखयली ती ही फुटिंगाची म्हळ्यार तुमकां कळोन येता कितलीं घरां ती. एक थिंगा ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी घरूय आहा कोणाचे फाटल्यान रोड्रीक म्हणटा तेजे एंटनी. सो हे आमी आतां ही गव्हर्मेंटान गेले ते वर्सा 2023 ही तांकां हे जागो गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान तेजे ताब्यान दिल्लो साऊथ वेस्टर्न रेल्वे. आनी आयज आमी ही चळवळ करून हेका लोकांक मुखार हाडलां कितलें एक्विजिशन जालें ते लिपोवन धरून वताले. हे जशें हिंगा आमचे सुराले आनी उतोड्यार जाले ते भाशेन ते हिंगाय करूंक वता. आयज हे सगळे लोक दुखी आहा कित्याक तांकां आयज कळोन येयलां कितलें एक्विजिशन जालां तें. तूं उलय आतां. आता आमचे हे सगळं लुकार वयता आमचे सारके कोण टच केले आमी सारके सायडाक आहाय आयज कांय उलोवपा जायना. आनी मोडा आहा तो सारको इफेन करून घातला. आतां मोडानी म्हणपा न्हू. आनी आमकां हिंग सगळो कोण लोक हिंग हेल्प कोन्ना चोय आतां. आमकां कोणूय हेल्पा यो म्हणून सांगलेलें तेंकां पूण येवंक ना आयज पासून कोण. कित्याक रेल्वे कडेन सगळ्या मागीर त्रास जातले ते जालें म्हणटो मागीर सगळें कळटलें कितें जाता पळय तें. आनी सीएम हिंग एक पावटी येवन गेलोलो आतां आमी नकय तो खंय पावलो पळयतो 3 वर्सां पयलीं येयलोलो हिंगा आनी तो सांगतालो आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून. आनी आतां तेजी कांय खबर ना थंय लिपोन आहा कितें म्हणून आमी आतां कांय खबर ना तेजी. थँक्यू. हाग्यार म्हटल्यार हांव मोऱ्यां हिंगा आमची घरां सगळीं आयज हें जालां मेजॉप जालें तेमगेले नीज गायल्लो आहा. पूण आमगे सारकें घरां तेकोन आनी आमचें किचन वयता घराचें टॉयलेट आहाय तितून आनी वयर रांदको लुगराचेर आमगेलें सगळें सायड रोयलो आहाय आनी कितें एपार रोयलो जाय ते केळी बेळी आहाय तें सगळें बरें. पूण आतां घरां तेकोन सारकें आमचें थंय नीज गायलो आहा तेमी. आमी कितें करपा आतां रावपाचें कितें करपाचें आमच्या घराचें आमकां सुसेग ना. आनी आतां आमकां कांय उलोवप येयना कांय जायना जेवण लागून नाका जालां. टॉयलेटी सारकी आमगे थंय किचन वयता सारकी आनी सारकी सगळ्या घरात तेकोन तेन्ना नीज गायलो आहा. बरें थँक्यू. लॉड्रिगीस हांव मुगे घर पयलीं म्हाका सांगताले थिंगा सान दाखयताले. हांवें म्हणलें ना तुमचें दाखोवया कितें म्हणटा तें सारकें. आनी आज चोयल जाल्यार चोय हिंग गायला हितू बोगले. पयलीं हे थिंग दाखयताले आतां हिंग गायला हितू बोगले गायला. आतां आमी कितें करपाचें आतां खबर ना. आतां कितली पाटी चल तें कोडे आपणागे प्लेस तितली म्हणटाय आपणागे म्हणटाय ते. आनी आतां कळोन येयलां आतां चोवपाक गेले हितू बोगले म्हूण तेम घेयला गव्हर्मेंटान तेंका दिला तेंच्या ताब्या. आमी सारकी आतां ब्लँक जालो हांय कितें करपाक काय म्हूण.